Hi friends, welcome to my channel Priya's Little World. केश आहे तुम सगळी हांव यहाँ मरे सो आयज न्हू रेड चिकन करतले सो हांव म्हळें तुमकां ती रेसिपी शेअर करतले सो तुमचो हें कितें करतले ओके सो आतां आमी स्टार्ट करूया ओके I ate red Kashmiri chilies घेयला 1 inch ginger घेयला 5 to 6 garlic cloves 1 inch cinnamon and 8 cloves 1 teaspoon jeera or cumin, half teaspoon turmeric powder and 10 peppercorns and 1 teaspoon sugar घेयला 1/4 cup vinegar 2 teaspoons chicken masala lemon size tamarind 1/4 cup water आणि ते सगळें आतां ग्राइंड करून तेजो एक फायन पेस्ट करपाचो सो आतां आमगे हिंगा हो पेस्ट रेडी आहा सो आतां हांवें चिकन घेयलां 1 kg आनी ते स्कीन काडपाचें क्लीन करपाचें बरें आतां आमी कट करूया तुमगे सायज कितको जाय ते भाशेन थंयच्यान कट करपा जाता ते ओके आतां तें चिकन वॉश केलां आनी आतां स्ट्रेनरान घातलें तेजें उदक न्हिसतोवपा उदक देंवन येवपाक ओके सो इल्लें सॉल्ट एड कोता तितून आनी बरें मिक्स कोता सो तें उदक मिठा उदक आसता न्हू तेंय देंवतलें तेजें बरें सो हिंगा तें पेटल्यान तुका तेजें उदक घातलां सो ताका मॅरिनेशन करचें सो तितून हांव एक लिंबू घातलें ओके सो हिंगा हेचो एक लिंबू घेयला आनी तेजो हांव ज्यूस काडटलो आनी तितून घातलें मागीर इल्लोसो फूड कलर घेयला 2 मॅगी घेयलें ऑप्शनल ते तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान सॉल्टूय एड करपा जाता 2 tablespoon केचप घेयला आनी तो पेस्ट हांवें ग्राइंड केलो न्हू तो घायला तो आतां आनी आतां तें बरें मिक्स करून घेवपाचें सो मिक्स केलें म्हणटकीर तुमच्यान हितून आनी कितें सॉस वो कितें सॉल्ट बी जाल्यार एड करूं जाता आतां आमी तें चिकन एड करतलीं सॉल्ट लायन दवरलो तें आनी तें बरें मिक्स करून घेतलीं तें बरें अशें तें तो सगळो मसाला बरो तेका कोट जावपा जाय आतां मसाला लायन जालो आतां आमी तें फ्रीज दवरपाचें मॅरिनेट करपाक तें मॅरिनेट केलो तें मांस न्हू काडचें सो आतां तें फ्राय कोतलें एक ओके दाखयता तुका कितको फ्राय करपा तें सो हिंगा एक कायल दवरल्या रेडी करीपत्ता घातली सो एवरी टायम यू फ्राय यू नीड टू एड दी करीपत्ता ओके सो करीपत्ता मातशें भाजपाचें हें करपाचें तळशिपा पयलीं आनी मागीर हांवें ऑयल घातलें आनी मागीर हांव
एक एक चिकन पीस तेजे प्लेस करून दाखयता. सो आतां इल्लेशें ऑयल एड करतलें तूं. आनी आतां मातशें ताप दी. मागीर आतां चिकन एड करतलें. ओके सो हें तापोवलां तें चिकन घातलें एक एक पीस. सो अशें करून हांव तें सगळें फ्राय करून घेतलें. ओके फ्राय केलें म्हणटकीर दाखयता तुमकां कितें करपाचें. ओके आतां आमगे फ्रायड चिकन रेडी आहा. आतां ते पॅना ते आनी इल्ली करीपत्ता आनी ऑयल घातलें आनी तो आमगे मसाला उरलो आहा न्हू तो हांव तितून एड करून तो बरो करून तितून भाजून घेतलें. सो आतां जो आमगे मसालो बरो भाजला बरो अशें हें जाला. आतां तितून चिकन भाजलो चोय तें एड करतलें हितून फ्राय केलो तें चिकन आनी तो मातशें. आतां आमगे रेड चिकन रेडी आहा. ही रेड चिकन रेसिपी कशी जाली ती म्हाका सांगाय. ओके ट्राय कराय आनी म्हाका कमेंट बॉक्सान सांगाय कशी जाली ती. आनी तुमी तरी मुगे व्हिडिओ लायक जाला जाल्यार प्लीज लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. टील देन टेक केअर. सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय.